नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दीस आणि जाका आमी आझादी का अमृत महोत्सव म्हणटात. एका राष्ट्राच्या इतिहासात 75 वर्सां हो काळ खूब ल्हान दिसता एकूण राष्ट्राचे टोटल इतिहास आनी आयुश्यमान जर पळयलें जाल्यार. पूण स्वातंत्र्या उपरांतची 75 वर्सां ही म्हाका दिसता खंयच्याय राष्ट्राच्या उभारणे भितर अत्यंत म्हत्वाची असतात. आमी कितें कमयलां, कितें गमयलें आनी आतां मेरेनचो आमचो प्रवास सारको जालो काय ना आनी फुडली जेन्ना आमी 100 कडेन वतात तेन्ना आमी कितें बदल करपाची गरज आसा काय चल्लां तें बरें आसा. ह्या गजालींचेर आमी आज उलयतले आनी आमचे बरोबर 3 मानेस्त स्टुडिओ भितर आसात. सगळ्यांत पयलीं म्हाका पॅनलाचेर आय एम रियली हॅप्पी टू से की ज्ञानपीठकार, नामनेचे लेखक, कोंकणी एक्टिविस्ट आणि त्याच बरोबर आमच्या गोंयचो अभिमान अशें आमी तांकां म्हणपाक शकतात ते दामोदर मावजो भाई. वेलकम. दुसरे म्हजे बरोबर आसात गोंय विद्यापीठाचे प्रोफेसर आणि एक भारतीय जनता पक्षाच्या पॉलिसी फाट्याचे को कन्व्हेनर दत्तेश परुळेकर. दत्तेश वेलकम. आणि एक तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोंयांतले नामनेचे उद्देजक आणि जे उद्देजक आसूनय आपली बेधडक मतं मांडटात तांची आज सगळ्यात चड गरजूय आसा ते मनोजबाब काकुलो. मनोजबाब वेलकम. म्हाका सुरवात करतना आय एम स्टार्टींग ऑन अ व्हेरी सिंपल थिंग की जेन्ना आमचो देश स्वतंत्र जावपाची परिस्थिती आयली तेन्ना विन्स्टन चर्चिलान he uttered those famous words where he said that if independence is granted to India, power will go to the hands of rascals, rogues, freebooters. All Indian leaders will be of low caliber and men of straw. They will have sweet tongues and silly hearts. They will fight amongst themselves for power and India will be lost in political squabbles. A day would come when even air and water would be taxed in India. हे ते शब्द 75 वर्सां उपरांत आमी विन्स्टन चर्चिलाची ही उतरां आनी ही भविष्यवाणी खरी ठरयल्या काय फट ठरयल्या हो म्हाका दिसता आयचो मूळ मुद्दो. आनी आय विल गो स्ट्रेट टू दत्तेश परुळेकर. दत्तेश बाब, हे आयकतना रागय मारता, घडये तिडकय मारता, पण हातूंत भितर आयचें वास्तव दिसता काय दिसना? थँक्यू. पयलीं म्हणजे हांव सगळ्यांक उनुनीत परबी दिता आमच्या आझादीच्या अमृत महोत्सवाच्या उपलक्षान. म्हजें अशें म्हणणें आसा की आतां तुमी विन्स्टन चर्चिलचो उल्लेख केलो, पण हांव म्हणटा इवन हेनरी किसिंजरान 1970च्या दशकान ही हॅड कॉल्ड इंडिया बास्केट केस, अ कंट्री वीच इज डिस्पेरिंग. पण त्याच हेनरी किसिंजरान 10 वर्सां पयलीं मुंबय जेन्ना आयलो ताणें एक्चुली माफी मागली आनी ताणें सांगलें द वेस्ट गॉट इंडिया रॉंग. वी वर स्केप्टिकल ऑफ इंडिया बिकॉज वी सॉ इंडिया फ्रॉम अ प्रेजुडिस्ड लेन्स. And today we recognize that India is one of the cornerstones of world order. So आमी जर 75 वर्सां जर पळयलीं, म्हाका दिसता one of the biggest achievements of India has been the fact that we not only endured democracy but we entrenched democracy. कारण आमच्या तेन्ना कालावधीन भरपूर आफ्रिका आणि बाकी एशियन देशां सुद्दां डिकॉलनायज जाले, पण तांकां आज पर्यंत झुजचें पडटा, आज पर्यंत तांकां ग्रॅपल करचें पडटा वीथ ट्रायंग टू इस्टॅब्लिश द डेमोक्रेटीक रुट्स ऑफ देअर कंट्री. आमी डेमोक्रेटीक रुट्स कशे इन्स्टिट्यूट केले 2 उदाहरणां दिवपाक मेळटा. द रेजिलियन्स ऑफ अवर इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ स्टेट. तुमी पळया आमची ज्युडिशरी, अमेरिकेची ज्युडिशरी कितली जरी म्हळी इट्स अ वायब्रंट डेमोक्रेसी ऑफ 245 years. थंय जजीस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट्स and they openly declare ki I have been appointed by that president and so in a sense you have to expect me to give certain decisions. Hanga amchi judiciary, even though we may have some ifs and buts, but amchi judiciary has stood the test of time. Jenna kenna challenges have emerged, they have gone forward. Second, amche election commission. Amche election commission जेन्नाच्यान TN सेशनान तो कारभार घेतलो तांणी 20-25 वर्सां ज्या तरेनी इलेक्शनां कंडक्ट केल्या इंडियेन ताचो वाव इतलो जाला की युनायटेड नेशन्सान एग्रीमेंट केलो विथ इंडियाज इलेक्शन कमिशन आणि सांगले की आमकां तुमी देशभरानच न्ही पण जगभरान तुमी इलेक्शनां केल्ली जाय. सो द स्ट्रेंथ ऑफ आवर इन्स्टिट्यूशन्स, द फॅक्ट दॅट वी डिस्पायट ऑफ बीइंग अ व्हेरी डायवर्स सोसायटी वी हॅव बीन एबल टू इस्टॅब्लिश रिलेटिव्ह कोहिजन. आय थिंक दिस हॅज रियली मेड द वेस्ट गो बॅक टू द ड्रॉइंग बोर्ड and look at what democracy means, because democracy is not to be seen only in Western concept. For an ancient civilization like India, we must see democracy in the ancient Indian context. Manoj Bab, before we open up this on wider issues, तुम्ही या विन्स्टन चर्चिलाच्या भविष्यवाणीकडे
कशी पळयतात? कारण ती आतां भविष्यवाणी जी आसा आतां आमी ऑलरेडी भविश्यां आसात. हें भविश्य खरें थारलां काय फट थारलां? प्रमोद, एक हांव तुका नक्की सांगू शकता छाती ठोकपणे 75 वर्सांतली 65 वर्सां विन्स्टन चर्चिल असो घोलो आसतलो पालावतकूच, पूण लास्ट 10 वर्सां आपल्या ग्रेवान असो तळमळटा आसतलो ते आपलो स्टेटमेंट कित्याक केल्लो काय म्हणून इंडिया बद्दल. द वे इंडिया पळय जी प्रॉस्पर जाल्या ड्युरींग द लास्ट 75 years वेगळ्या वेगळ्या स्पिडीनी आसत. ड्युरींग काँग्रेस रेजीम ऑर एक्स रेजीम ऑर वाय रेजीम ऑर लास्ट 10 वर्सां ड्युरींग द बीजेपी रेजीम. म्हणून एक गोष्ट वेस्ट जावं किंवा पूर्ण जग जावं आमचे कडल्यान दे कांट टेक इट अवे that we have prospered, we have developed and we have done it on our own. तुम्ही इन्व्हेन्शनां म्हणत, आता दत्तेश बाबान म्हणला तशी ज्युडिशियरीची सक्सेस, इलेक्शन कमिशनाचो सक्सेस, डिस्पायट द फॅक्ट दॅट आमची पॉप्युलेशन इतलें आसून सुद्दां आमी इतलो डेव्हलपमेंट करप, इतले इन्व्हेन्शनां करप, इतली एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स बिल्ड करप, मेडिकल इन्स्टिट्यूशनां बिल्ड करप टू केटर टू दीस पॉप्युलेशन. आय थिंक इट इज हॅट्स ऑफ. And this is possible only because of the resilience, the hard work, cultural upbringing of Indian population in general. आणि हाका खंयचेच वेस्टर्न कल्चर आमकां दे कॅनॉट मॅच अस. स्पोर्ट्साच्या बाबतींत पळयात, पयलीं आमी थोडी मातशी कमतरता आसतली आमच्या हातून, पूण जेन्ना आमी डिसायड केलें की आमी बाबा स्पोर्ट्सा कडेन कॉन्सन्ट्रेट करतले, वी आर गोइंग टू टेक इट अप. आतां कशें वयर सरता आमी? क्रिकेट वी आर टॉपर्स, कबड्डी वी आर टॉपर्स, आतां एथलेटिक्सान ऑल्सो वी आर डुईंग, टेनिस वी आर टॉपर्स, बॅडमिंटन वी आर कमिंग अप. सो जंय खंय पळय आमी पळय लक्ष घालता आनी आमी फेजींनी घालत आयल्या एज अ कंट्री, आमी प्रॉस्पर जायत आसा. आनी इट इज नॉट लॉंग बिफोर world will have to slap themselves for using the word third world country for India. Because I don't think we are anywhere close to a third world country now. We are amongst the most developed countries in the world. फक्त कितें आसा, आमचें मार्केटिंग बरें जायना. जे वेस्ट आपले करता किंवा अमेरिका आपले करता, बट वी आर अमॉंग्स द टॉप मोस्ट डेव्हलप्ड कंट्रीज इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड. बाई, तुम्ही वेगवेगळी फेजी पळयल्यात. तुम्ही गोंयच्या मुक्ती पयलींची फेज पळयल्या, तुम्ही गोंयच्या मुक्ती उपरांतची फेज पळयल्या, ताजे उपरांत भारताच्यो वेगवेगळी फेजीस पळयल्यात. आज ह्या 75 वर्सां उपरांत तो विन्स्टन चर्चिल तुमकां खरो दिसता काय फट दिसता? आता विन्स्टन चर्चिलाची काकूट बावड्याची ताणें जें तेन्ना म्हणिल्लें तें आमचे खातीर नाशिल्लें. ताणें आपले जनते खातीर ब्रिटिशांच्या लोकां खातीर म्हणिल्लें. तें आमी समजून घेवपाक जाय. म्हाका दिसता आमी तें विसरूंक जाय. आतां खरें म्हणजे इट शूड बी, दीज वर्ड्स शूड बी इरेज्ड फ्रॉम इतिहासांतल्यानच काडून उडोवपाचें म्हणटा तुमी, फ्रॉम हिस्ट्री. पूण जी भविष्यवाणी फट थारल्या ती दवरची कित्याक? आनी इट इज मेलिशियस. म्हणजे आज म्हाका दिसता की आमी वी हॅव प्रूव्ड हिम रॉंग. आज आमी अशे वाटेन फुडें वतात आनी फाटल्या 75 वर्सांत डेफिनेटली आमी खूब फुडें पावल्यात. आतां कितें, जेन्ना आमी आमचेच कडेन पळयतात तेन्ना आमकां आमची फॉल्ट दिश्टी पडटात, आमी कितें चुकलें तें दिश्टी पडटा. हाजे पयलीं अशें करपाचें, अशें केलें आनी बरें जातलें आशिल्लें अशें आमकां दिसता. तें कुशीक दवरून ज्या वटेन प्रमोद बाब तुवें हाजो विन्स्टन चर्चिलाचो उल्लेख केलो, म्हाका दिसता वी हॅव प्रूव्ड हिम रॉंग. तो आतांच न्ही, तो पयलीं पासून तशेंच उलयता येयल्लो. एक फावटी जेन्ना जवाहरलाल नेहरू आफ्टर इंडिपेंडन्स इंग्लंडाक गेल्लो तेन्ना आनी ताका विचारलें, तुका कितलीं वर्सां जालीं आमी प्रिजनांत दवरली, कितलीं वर्सां सुमार तुवें प्रिजनांत काडली? ताणें सांगलें, अमकी सादारण अमके वर्सां आपूण प्रिजनांत उरलो. तशें जाल्यार तुका आमचे विशीं म्हणजे ब्रिटिशां विशीं खूबच राग आसतलो मनांत. ताणें सांगलें, ना, आमचे कडेन असो एक महान राष्ट्रपिता आसा जाणें आमकां कांय गजाली शिकयल्यात. आनी तातूंतली एक गजाल म्हळ्यार जें कितें वायट जालां तें विसरून वचपाचें आनी जें चुकल्यात तांकां आमी माफ करपाचें. आनी ह्या बुनयादीचेर आमी फुडें गेल्यात. आनी म्हाका दिसता आमी इतिहासा कडेन परतून फाटल्यान वचून पळोवपाची गरज ना. आमी आतां इतिहास घडोवपाचे नदरेन फुडें पावल्यात आनी फुडें वचत रावतले. ह्या मुद्द्याचेर बाई तुमी एक बऱ्या मुद्द्याचेर हाडून ही चर्चा सोडले. आय विल गो टू दत्तेश ऑन दीस पॉयंट. आनी तो म्हळ्यार जी पयली फेज, हांव एक 3 फेजी भितर डिस्कशन डिवायड करता. पयली फेज ही म्हळ्यार स्वातंत्र्य ते घडये आमचे ग्लोबलायजेशन आनी लिबरलायजेशनाची फेज. दुसरी फेज जी लिबरलायजेशन टू प्रोबेबली 2014 when नरेंद्र मोदी became the prime minister and post that the rise of the right ताका म्हणपाक शकता.
तशी फर्स्ट फेज जी आसा तातूंत भितर खुबश्यो गजाली घडल्यो. ह्या फेजी कडेन तुमी कशें पळयतात आनी ही फेज आज जेन्ना अशें बाईन एक बरें सांगलें की आमी स्वता कडेन पळयतना आमकां आमचे कांय चुको त्रुटी बरें केलां वायट केलां सगळें दिश्टी पडटा. आज तेंय करपाचें आत्मचिंतन करपाचोय दीस सेलेब्रेट करपाकच जाय पण आत्मचिंतनाचें भानय उरपाक जाय. आज जेन्ना तुमी ह्या पयली फेजी कडेन पळयतात दत्तेश बाब तुमकां कितें दिसता बरें कितें वायट कितें? हय, एक व्हडलो जो चॅलेंज आशिल्लो भारता फुड्यान जेन्ना भारत स्वातंत्र्य ताका मेळ्ळें ते म्हणजे एक म्हणजे गरिबी आशिल्ली, बेरोजगारी आशिल्ली आनी डेमोक्रेसी कन्सॉलिडेट करप ही एक मेजर चॅलेंज आशिल्ली. सिव्हील मिलिटरी रिलेशन्स हांव हांगा उल्लेख करता. आमी कितलेशे राष्ट्र पळयल्यात आफ्रिकेन आनी हांगा थंय जंय खंय मिलिटरी हॅज इंटरविन्ड आनी मिलिटरी हॅज टेकन ओवर टू लेजिटिमायज की डेमोक्रेसी चलना म्हूण आमी हें सारकें करपाक फुडें आयल्यात. अशा काळान आमी ज्या तरेन सिव्हील मिलिटरी रिलेशन इस्टॅब्लीश करूं शकले ज्या अर्थी की इवन जेन्ना इमर्जन्सी जाली तेन्ना आमच्या मिलिटरीन कितें सांगलें, अपोजिशनान सांगिल्लें की तूं मिलिटरीन टेक ओवर करचें. मिलिटरीन सांगलें वी वील नॉट बी एन आर्बिटर इन डोमेस्टीक पॉलिटिक्स. तो तुमच्या भितर तुमी तो मॅटर मिटोवपाचो. वी वील स्टे इन द बॅरेक्स, वी वील ऑलवेज फॉलो द आयडियल मॉडल ऑफ सिव्हील मिलिटरी रिलेशन्स. ऑफकोर्स चुकां भरपूर जाल्या आनी एज दे से हायंडसायट इज 2020. But I would say there are certain things which we can be proud of. When India puts its mind to something, we can move mountains. And that is something I want to point out through Green Revolution. जेन्ना आमचेर ड्राउटची पाळी आयली, आमकां अमेरिकेंतल्यान आमकां फूड मागोवचें पडलें. PL 480 सकयल आमकां फूड आयलें. तें फूड जें आयलें तें डिकम्पोज सबस्टँडर्ड आशिल्लें. इंदिरा गांधीक जो राग आयलो तातूंत, इंदिरा गांधीन कितें केलें, शी कन्वर्टेड एंगर ऑफ द पॉलिटिकल क्लास इंटू एन ऑपॉर्च्युनिटी. आनी तेन्नाच्यान आमचें जें ग्रीन रेवल्युशन सुरू जालें ताणें फाटीं पळोवना. जे कंट्री एका काळी फूड इम्पोर्ट करताली ती आतां कोविडाच्या वेळार जेन्ना बॅन घालता आपल्या विटाचेर तेन्ना वर्ल्ड सांगता की ना यू प्लीज फीड अस. सो वी हॅव गॉन फ्रॉम दॅट कायंड ऑफ कंट्री. तुमी वायट रेवल्युशन पळया. सो तुमी अशे अनेक गोश्टी पळोवंक शकता जे की डिस्पायट चॅलेंजीस वी वर एबल टू अचीव. फॉर एक्झाम्पल ऑन दी अदर हँड काही गजाली चुकल्यो आसत. फॉर एक्झाम्पल अवर इकॉनॉमिक मॉडल, इंडस्ट्रियलायझेशन मॉडल आणि पर्टिक्युलरली द फॅक्ट दॅट वी लॅक्ड अ फोकस ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर. तुम्ही अमेरिकेचो नॅशनल डेव्हलपमेंट जर पळयलो, अमेरिका ग्रू बिकॉज अमेरिकाज रोड्स वर फॅन्टॅस्टीक. तर आमकां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर पायभूत इन्फ्रास्ट्रक्चरान इन्व्हेस्टमेंट करपाक जाय आशिल्लो तो अनफॉर्च्युनेटली त्या वेळार जालो ना. एक म्हणजे बिकॉज ऑफ फंडिंग कन्स्ट्रेंट बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फिलॉसॉफी ऑफ दोज हू गायडेड अस. सो इट्स अ बिट ऑफ अ मिक्स्ड रेकॉर्ड बट आय वूड स्टील से वी वर एबल टू एंड्युअर many challenges. We were able to build national capacity and I think we can be proud of that first period of 30-35 years. मनोज बाब हो जो बरो सारको इकॉनॉमिकाचो मुद्दो आयलो, तुमकां दिसता हेजे पयलीं वील गो टू लिबरलायझेशन लेटर बट तुमकां दिसता की जे पयलीं 35-40 वर्सां आशिल्लीं थंय त्या तरेच्या सोशलिस्ट आउटलुकाची गरज आशिल्ली काय सुरवातीक सावन आमी तशी दत्ते शबान म्हणे की फ्रॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट टू अ डिफरंट कायंड ऑफ अ इकॉनॉमिक मॉडल हाजेर भर दिवपाक जाय आशिल्लो आनी तो जितलो जाय आशिल्लो तितलो जालो ना आनी तो मागीर आमकां फोर्सान दिवचो पडलो. हातूंत दोनूय गोश्टी आसा प्रमोद. यू हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग. पयलीं 25-30 वर्सां इंडिपेंडन्स जातकूच गव्हर्मेंट ज्या खंयच्या आशिल्लो, खंयच्या पार्टीचो जावं कोणाचोय गव्हर्नन्स आसूं, ज्यो गोश्टी तांणी केल्यो त्यो केल्यो. तेन्ना प्रायोरिटी आशिल्ली कितें, टू बिल्ड अ डिफेन्स ऑफ आवर कंट्री. आमचे कडेन जेन्ना आमी 47 इंडिपेंडन्स मेळ्ळा, आमचो डिफेन्स नाशिल्ली, आर्मी नाशिल्ली, एअरफोर्स नाशिल्लो, नेवी नाशिल्ली. करेक्ट? तें बिल्डअप करूंक जाय आशिल्लें. दॅट वॉज समथींग वीच हॅड टू बी टेकन केअर ऑफ. सेकंड, इकॉनॉमी म्हणटा ती आमचे कडेन कांयच नाशिल्ली. कित्याक ब्रिटिशांनी आमकां सगळें लुटून सगळें आमचें व्हेल्लें. देर वॉज नथींग वीच वॉज देर फॉर अस टू मेक अ मेन्शन ऑफ एज रिजर्व्स ऑर समथींग ऑफ दॅट सॉर्ट. सो वी हॅव टू गिव इट टू दॅम. ती पयलीं 25-30 वर्सां तें करपाक गेलें. मागीर इंडस्ट्रीज बिल्डअप करच्यो पडल्यो. मदर इंडस्ट्रीज, मागीर स्मॉलर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनां बिल्ड करची पडली इन द नेक्स्ट 10-20 years. म्हणजे त्यो IITs जावं, मागीर एम्स जावं, वा रिजनल कॉलेजीस जावं, ऑल दीस थिंग्स हॅड टू बी बिल्ड. सो प्रॉबब्ली द प्रायोरिटी एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम वेंट टुवर्ड्स दीस. अँड इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर डेफिनेटली इट वेंट ऑन द बॅक बर्नर. इट कूड बी ऑल्सो बिकॉज कितें तेन्ना इकॉनॉमिकली इतलो डेव्हलपमेंट नाशिल्लो, पयशे तितले नाशिल्ले, अवर फायनान्शियल डिपेंडन्स वॉज देर. That is on IMF or whatever it is. So that came in the second phase. पूण तेन्ना कितें जालें, लायसन्स राज, which was the biggest drawback for our country.
लायसन्स त्या खातीर जितली ग्रोथ जावंक जाय आशिल्ली तितली जाली ना. कॉन्सन्ट्रेशन ऑन द डेव्हलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इम्प्रुवमेंट ऑफ इंडस्ट्री जालें ना. आणि करप्शन अनफॉर्च्युनेटली वॉज एट द हायस्ट लेवल इन द नेक्स्ट 25-30 इयर्स. आणि स्वता तुमकां याद आसतलें की आमचे राजीव गांधी जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना तांणी स्वता म्हणिल्लें जर आपूण ₹1 सेंटराच्यान धाडटा जाल्यार तातूंतले 10 पैसे सुद्दां बेनिफिशरी कडेन पावना म्हणून. सो प्रायम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वेन ही एडमिट्स हिमसेल्फ that Baba the system is so corrupt, that was the problem we had, which I think now in the last 8-10 years things have shifted, focus has shifted. जो पळय आमचो ड्रॉबॅक आशिल्ले एरियाज, इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणा किंवा इम्प्रुवमेंट ऑफ इकॉनॉमी म्हणा, all that has been come to the fore. Government is pumping money into this sector, giving priority to the economy, running this country for the first time like a CEO or like a corporate. ते कल्चर आयला गव्हर्नन्सान एक जालें. आणि दुसरें मोस्ट इम्पॉर्टंट इज दॅट we have to understand one thing, from being a borrower or depending on the world for a lot of things, today we have become a charity, giving away charity, whether it is vaccinations or giving food to the world and all these things. So rather than paying selfish interest of our own country, we are now looked upon by the world as saviors who will come to help, not only develop things but come to help them ज्यांना गरज असली त्यांना. भाई तुम्ही कशी पळयतात हो जो पयलो ताका आमी नेहरूवियन इरा म्हणपाक शकतात, ताजे उपरांतचो इंदिरा गांधीचो इरा म्हणपाक शकतात. तुम्ही हो जो पयलो जो हें आसा आनी राजीव गांधीचो खूब लिमिटेड ह्या हाजे कडेन कशें पळयतात? इन्स्टिट्यूशन बिल्डींग जालें, त्याच बरोबर जो एक इकॉनॉमीक आउटलूक आशिल्लो ताचेरय खूब बंधनां आशिल्लीं, लायसन्स राज आशिल्लें. दोज आर इनिशियल इयर्स वेर वी आर ट्रायंग टू फायंड अवर प्लेस इन द वर्ल्ड. बट तुमी जेन्ना हो जर्नी केल्या स्वता, ह्या जर्नी कडेन तुमी पयली फेजी भितर कशें पळयतात? हांव सांस्कृतीक नदरेनच पयलें उलयतां. स्वातंत्र्य मेळ्ळे उपरांत आमचे कडेन कांय फुडारी जे आशिल्ले ते विजनरी आशिल्ले, वेदर इन द गव्हर्नमेंट ऑर आउटसायड द गव्हर्नमेंट. आनी एक गजाल आशिल्ली, संसदे भितर जरी एक प्रायम मिनिस्टराक समजा आमगे राम मनोहर लोहियान विरोध केलो जाल्यार तो संसदे भितरच उरतालो, ताका नेहरू उत्तरय करतालो, तोय झगडटालो. पूण संसदेचे भायर म्हणजे सभाघराचे भायर येतकीच दोगूय एकमेकांच्या खांद्यार हात घालताले, इश्ट जाताले आनी एकमेकां विशीं ताणें समजा कितें सजेशन दिलें तें समजून घेताले. ती परिस्थिती आज उरूंक ना. दुसरी गजाल संस्कृतीक नदरेन हांव म्हणटा आनी चड करून साहित्याचे नदरेन ज्यो 3 इन्स्टिट्यूशन्स उबारली, एक म्हणजे आमगेले साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी आणि तिसरी 3 अकादमी गव्हर्मेंटान उबारल्यो ज्यो कलेक प्रोत्साहन दिवपी. ह्या 3 अकादमीन खूब कला, संस्कृती, साहित्य सगळें हे खूब फुडें गेले. म्हाका दिसता हो एक बिगेस्ट अचिवमेंट, कित्याक आमी हांगा आमची स्वतंत्र अस्मिता दाखोवंक पावले. हाजी पयलीं जेन्ना इंडिपेंडंट जावचे पयलीं आमकां भायर जें जें चलता तें बरें दिसतालें. कोण नोबेल प्रायज घेता, कोण बुकर प्रायज घेता, कोण कॉमनवेल्थ तें म्हणटा मागीर आयलें, पूण तें आमकां व्हडलें दिसतालें. पूण जेन्ना साहित्य अकादमी अस्तित्वांत आयली जावं संगीत नाटक अकादमी अस्तित्वांत आयली तेन्ना आमकां आमचे भितर जी रत्नां आसात ती वयर सरून आयिल्ली दिश्टी पडली. आनी सुरवातीचे काळ आमी पळयतात न्ही केदे व्हडले लोकांक, ज्या लोकांक हे पुरस्कार मेळ्ळे, ज्या लोकांची दखल ह्या अकादेमीनी घेतली ते केदे व्हडले जावंक पावले. फक्त एकच जालें कितें, अजुनूय इंडिये कडेन, भारता कडेन पळयतना ही जी पश्चिमेची अस्तंतेच्या लोकांची नदर आशिल्ली ती संकुचीत आशिल्ली आनी दुबावाची आशिल्ली. तुमी बरें म्हणटात आमकां बरें दिसपा नाका अशी आशिल्ली. पूण आज आमी म्हणजे हांव भारतीय कलाकारांनी म्हणटा की दाखोवन दिलां की तुमी आतां आमचे कडेन पळयात, आमचे कडेन शिकून घेयात आनी आमचे कडेन केदे व्हडले कलाकार. तो पर्स्पेक्टिवा भितर व्हडलो बदल जाला, खूब व्हडलो. दुसरी फेज जी आसा ती म्हळ्यार लिबरलायजेशनाची. तुमी एकदां आपल्या भाशणा भितर सांगिल्लें बी की आमची फॉरेन पॉलिसी जी आसा ती तेन्नाच सारकी वयर सरताली वेन वी गॉट इन टू एक्झिस्टेन्शियल क्रायसीस म्हणून.
आनी ऑर एवरी सामके लँडमार्क फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट्स ओनली बीन इन एक्झिस्टन्शियल क्रायसीस अँड टुडे दॅट हॅज चेंज्ड म्हणून. लिबरलायझेशन वॉज वन सच इव्हेंट. तुम्ही ह्या इव्हेंटा कडेन कशें पळयतात आनी ताचो आज जेन्ना आमी आयच्या राजकारणा कडेन ताचो संबंद आनी रेफरन्स पॉयंट म्हूण पळयतात ताचें आकलन तुमी कशें करतात? हय, बिकॉज नॉर्मली कितें म्हणटात की फॉरेन पॉलिसी एंड इकॉनॉमिक पॉलिसी गो हँड इन हँड. पण दिस वॉज वन इन्स्टन्स वेर बेसिकली अवर चेंज इन इकॉनॉमिक पॉलिसी नेसेसिटेटेड अ चेंज इन फॉरेन पॉलिसी. बट त्याच बरोबर आमी तेंय लक्षांत दवरपा जाय की अवर फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो वॉज फोर्स टू चेंज बिकॉज ऑफ ग्लोबल सर्कमस्टेन्सीस. कोल्ड वॉर सोंपलो, USSR चे 15 भाग जाले. आज रशिया जी आशिल्ली ती खूब दुर्बल आशिल्ली आनी आमकांय आमची जी नवी इकॉनॉमीची पायभरणी आमी करताले ताचेर आमकां ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज आनी जे एडवान्स कंट्रीज आसा तांचे कडेन आमकां संबंद आनी घनिश्ट करपाचे आशिल्ले. पण हियर आय गिव अ लॉट ऑफ क्रेडीट टू वन प्रायम मिनिस्टर हू आय डू बिलीव इज अंडर रेटेड इन आवर फॉरेन पॉलिसी अँड दॅट इज PV नरसिंहा राव. 1991 ते 96 म्हणजे हांव सुद्दां जेन्ना खूब फावटी हाचेर उलयता. फॉर एक्झाम्पल तुमी आमचे लूक ईस्ट पॉलिसी पळया जी आज एक्ट ईस्ट पॉलिसी जाल्या. ताची फावंडेशन तेन्ना ले जाली इन टर्म्स ऑफ आवर एंगेजमेंट विथ ASEAN कंट्रीज अँड ईस्ट एशियन इकॉनॉमीज, जाचो आमकां आज फूल फायदो मेळटा बिकॉज नॉट ओन्ली दे आर पार्ट ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स बट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर इकॉनॉमिक स्टोरी. तशेंच इस्रायला कडेन आमी दुर्लक्ष करताले फॉर पॉलिटिकल कन्सिडरेशन्स कितें म्हणा तुमी. पण इस्रायल कडेन आज आमी जे संबंद घनिश्ट केल्या ताचो आमकां भरपूर फायदो मेळ्ळा. त्या शिवाय इंडिया हॅज मॅनेज टू इंटिग्रेट इट सेल्फ इन द ग्लोबल सिस्टम. 1991च्यान जेन्ना आमची इकॉनॉमी ग्रो जावपाक लागली तेन्ना एज अवर इकॉनॉमी ग्रू अवर स्टेक एंड अवर स्टॉक इन द इंटरनॅशनल सिस्टम ऑल्सो ग्रू and as a result of that we began to integrate. So definitely economic policy and foreign policy have impacted each other since 1991 at least till 2010. But tari amche कितें जालें, we had one problem which is we were still not able to provide solutions to world issues. We were seen largely as a country who used to be negative at the high table. आमी वताले आनी फक्त प्रॉब्लेम स्टेट करताले and we were seen as an obstructionist force. बिकॉज आमकांच आमच्या एबिलिटीन थोडो एक संकुचितपणा आशिल्लो. वी हॅड सम डिफिडन्स इन वॉट वी कॅन डू. पण आज अशें तुमी पळयलां आसात इन मेनी ऑफ द वेज वी आर टुडे बिकमिंग पार्ट ऑफ द सोल्युशन. सो होय एक इम्पॉर्टंट मुद्दो आसा. अँड वी वर ऑलवेज ड्युअलिंग with one of the contradictions since 1947 की we are the spokesman for the developing countries. आम्ही 1947च्यान सदां we stood for the less developed economies of the world in terms of trade. But now how do you transition from that to going to the high table? आमकां दिसतालें it is an either or, it is a contradiction. But that has not remained in the last 10 years. So that period of 20-25 years, 91 chan, let's say till about 2014, was a period of tremendous transition. So if the first phase was a period of consolidation, this was a phase of transition. And then you had hits and misses, obviously. मनोज बाब, तुम्ही एक उद्योजक म्हणून या फेजीकडेन कशें पळयतात? आणि तोच मुद्दो की जर आमच्या जिवार येनाशिल्लें जाल्यार घडयां बदलता आशिल्लें काय कितें? ना, बेसिकली आमी पळोवपाक जाय जेन्ना 91च्या मागीर जेन्ना लिबरलायझेशन चालू जालें न्ही, वीच वॉज एक्चुअली लॉंग ओवरड्यू. बिकॉज ऑफ दॅट वी वर यूज टू दॅट सो मच ऑफ लायसन्स राज, भायल्यो फॉरेन कंपनीज हांगा येनाशिल्ल्यो एंड ऑल दीस कायंड ऑफ थिंग्स. नाव वेन लिबरलायझेशन स्टार्टेड, दॅट इज वेन आमकां आमचें पोटेन्शियल कळपाक लागलें. आमचें मार्केट पोटेन्शियल कितलें, आमी कितल्यो इंडस्ट्री हांगा घालूं शकता आनी कॅप्टीव कन्जम्पशन कितलें जावं शकता. हांव तुमकां एक एग्जांपल दिता. तेन्ना इन ऑटोमोबायल इंडस्ट्री इन द कंट्री फक्त फिएट आनी एम्बेसिडर गाडयो विकताल्यो आनी कितल्यो विकताल्यो, मोजक्योच विकताल्यो. जेन्ना मारुती पळय जेन्ना आयली देशान, तेन्ना गव्हर्मेंट इज रियलायज एंड आमची कंट्रीकूय रियलायज जालें की इतल्यो गाडयो ह्या देशान खपू शकता म्हणून. ताच्या पयलीं कोणूच गाडयो इतल्यो घेनाशिल्ल्यो. सेम थिंग हॅपन्ड ऑल अक्रॉस इन एवरी इंडस्ट्री. गारमेंट इंडस्ट्री म्हणा किंवा टुरिझम इंडस्ट्री म्हणा किंवा सर्वीस सेक्टर म्हणा किंवा लॉजिस्टिक्स म्हणा, मॅन्युफॅक्चरींग अशें जालें. स्टील प्लांट्स वेन दे स्टार्टेड कमिंग इन, तेन्ना इतलें कन्जम्पशन जातलें म्हणून कोणें चिंतूंकूच नाशिल्लें. पूण जेन्ना लिबरलायझेशन जालें, इकॉनॉमी स्टार्टेड इम्प्रुवींग, थिंग्स स्टार्टेड बुमींग, आमचें डॉमेस्टीक कन्जम्पशन ऑफ वॉट एवर वी मॅन्युफॅक्चर इन्क्रीज्ड मॅनीफोल्ड. वी डीड नॉट हॅव टू आमकां भायल्यान इम्पोर्ट करून डिपेंडन्स गरज नाशिल्ली. सो आय थिंक दॅट वॉज द फेज वेन वी कन्सॉलिडेटेड एज अ नेशन. आनी आतां वी आर गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ ऑल दॅट थिंग नाव. पण मला होच प्रश्न जो आसा की जर आमच्या जिवार येनाशिल्लें जाल्यार बदलता आशिल्लें काय? कारण आमचे जे ओवरऑल अप्रोच हो चड डिफेन्सीव आशिल्लो आनी जो मेरेन ते सामके आंगार येना
तो मेरेन ते शिंगार घेवप ना. हाज्या पयलीं जिवार आयिल्लें पूण कितें आसा पॉलिटिकल वील नाशिल्लें. Political will नाशिल्लें. So when P.V. Narasimha Rao became the Prime Minister, that was the time he did not have a baggage. He was not a part of the family Raj. So probably that made it easier for him to take these decisions. Probably, of course, Amit and Burgia video never know. I'm not an economist or this. Probably Dattesh might be able to say, throw more light on this. Probably our bureaucracy always wanted it to be done a little faster. But what happened? The political will was not there to implement it. So when in the right directional thought process of P.V. Narasimha Rao, it was expedited and started. Probably पयलीं आमच्या हांगा रायिल्लें आसतलें, पूण संवय जाल्ली. That was the change. भाई हो मुद्दम म्हाका विचारचो दिसता की P.V. Narasimha Rao is one of the most significant prime ministers in the history of India, yet most underrated. हे तुम्ही मान्य करतात भाई? आणि कित्या खातीर? एक सुदैवान ताका मेळपाचें आनी ताचे कडेन उलोवपाचें भाग्य म्हाका मेळ्ळें. अर्थात निमित्त आशिल्लें आमचें कोंकणीचें आंदोलन, तेन्ना तो प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो आनी आमी ताका तेन्ना तो शिक्षण मंत्री आशिल्लो म्हाका, आनी ताका ह्युमन रिसोर्स मिनिस्टर, आय डोंट रिमेंबर एक्झॅक्टली, मोस्टली एज्युकेशन मिनिस्टर आशिल्लो दिसता. ताका मेळपाक गेले तेन्ना एडवर्ड फालेर मदीं आशिल्लो आनी ताजे कडेन जें डिस्कशन बरें वरभर वयर आमी तेजे कडेन उलयलें आनी म्हाका जाणवलें की हो मनीस केदो व्हडलो विद्वान, पर्टिक्युलरली ताजे कडेन बहुभाशीक आशिल्लो. ताका सगळे भाशांचें ज्ञान आशिल्लें, कितल्योश्यो भाशा उलोवपाक कळटाल्यो पूण त्या भायर भाशांचें ज्ञान आशिल्लें, साहित्याचें ज्ञान आशिल्लें, स्वता लेखक आशिल्लो, साहित्याचें मोल ताका कळटालें. आनी संस्कृतीक नदरेन म्हाका दिसता अशे तरेचो प्रायम मिनिस्टर आमकां नेहरू फाटल्यान मेळ्ळो तो P.V. Narasimha Rao. सो आय वूड रेट हिम एज ए हाय, आय वूड रेट हिम व्हेरी हाय. पूण एट द सेम टायम घडये आय डोंट नो बिकॉज ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ फॅमिली राज काय कितें, पूण तो जितलें दिवपाक जाय आशिल्लें तितलें दिवपाक पावलो ना. घडये ताजे कडेन आनीकय पोटेन्शियल आशिल्लें, ताजो उपयोग आमी एज ए नेशन करून घेवपाक पावले ना. पूण म्हाका ताजे बद्दल एक खूब व्हडलो आदर आसा, चड करून तागेले जे लिनिंग्स आशिल्ले टुवर्ड्स साहित्य आनी टुवर्ड्स संस्कृती आनी इतर भाशे कडेन. आनी एक गजाल, आमी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे इंडियान टेलिकम्युनिकेशन जें हाडलें खूब बेगीन आयलें, म्हणजे अदरवायज आनी वेळ लागतो आशिल्लो. थँक्स टू राजीव गांधी वो एंटिसिपेटेड इट आनी ताणें तो सॅम पेट्रोडा हाडलो. टेलिकम्युनिकेशनात जी क्रांती जाली ताजो फायदो फाटल्यान ताजे नंतरच्या पिळगेक खूब मेळ्ळो आनी तो त्याच काळार P.V. Narasimha रावाच्या काळार. दत्तेश, ताजो मुखाल्लो जो फेज येता ती म्हत्वाची म्हळ्यार सद्याची फेज, आनी दॅट बेजिकली आय विल से की इट स्टार्टेड आफ्टर 2014 आनी जंय आमचे अप्रोचीस खुबशे बदलिल्ले दिसतात. ते पॉलिटिकली बदलिल्ले दिसतात, आर्थीक दृश्टीन बदलिल्ले दिसतात, फॉरेन पॉलिसीच्या दृश्टीन बदलिल्ले दिसतात, कल्चरली बदलिल्ले दिसतात. हाव डू यू लूक एट दीस पिरियड? 2014च्या उपरांतचो जो हें आसा अंडर प्रायम मिनिस्टर मोदीज लिडरशीप, are you looking at this as kind of a democratic renaissance period? Because that is how your party is at least projecting it. What are the fallouts of it? We'll come to that later. But are you looking at it like that? नाही, ॲब्सोल्युटली. पहिली म्हणजे 2014चे जे इलेक्शन रिझल्ट आसा, इट वॉज ॲब्सोल्युटली हिस्टॉरिक. कारण आफ्टर, एज वी नो, आफ्टर 1984 नो पार्टी हॅड गॉट अ डिसायसिव्ह मेजॉरिटी. बट मोर इम्पॉर्टंटली जर BJPचे उलोवप जालें, 1998 to 2004 also was a golden period. But that was a golden period in a different sense because BJP showed that there can be a non-Congress formation which can run a stable government, and they had it for a total of 6 years. But that had also its constraints. Of course, nuclear test जालो तेन्ना, काही गजाली बरो जाल्यो, आमचे हायवेज इनफॅक्ट जे जावपाक लागल्यो ते ड्युरिंग अटलजीज टायम जावपाक लागल्यो. पण how 2014 is different from anything else? It is in many ways the birth of a new republic. Because for the first time you have a leader who has been a chief minister before. He had administrative experience of running his state and he came in with very, very clear transformative philosophy. तुम्ही जर पळय, 3 शब्द are very important. Perform, to reform, with a view to transform. आणि लास्ट 8 years'an जे कितें चल्लां, फोकस ऑन परफॉर्मन्स म्हणजे आउटकम्स. आमी सदां म्हणटा जेन्ना सरकार काम करता, सरकार फक्त आउटले सांगता, आमी इतले खर्च केले, हें केलें, तें केलें. सरकार केन्नाच तुका खऱ्या प्रमाणान ऑडिट करपाक वचना. कारण ऑडिट दे ऑलवेज नो की दे विल कम अप विथ प्रॉब्लेम्स, म्हणून ते उलोवपच ना, फक्त इतले पयशे दिले इतले जालें. दिस टायम देर इज अ फोकस नॉट ओनली ऑन आउटलेज बट ऑन आउटपूट बट ऑल्सो ऑन आउटकम्स. म्हणून जेन्ना 18,000 गांव ह्या देशांतले जांकां केन्नाच वीज पावूं नाशिल्ली सिन्स इंडिपेंडन्स,
ते जेन्ना तांकां वीज पावोवपाचें काम सुरू जालें तें फक्त अनाउन्समेंट जावं ना. पियुष गोयलान तेन्ना डॅशबोर्ड क्रिएट केलो आनी त्या डॅशबोर्डाचेर प्रत्येक गांव वॉज डेमॉन्स्ट्रेटेड आनी जशें तें गांव विद्युतीकरण जाता इट वॉज फिगरिंग ऑन द डॅशबोर्ड, म्हणजे देर वॉज आउटकम. सेकंड इज देर इज अ होल प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म. प्रत्येक गजालीन रिफॉर्म केल्या शिवाय गजाली बदलपाच्यो ना. टिंकरिंग चेंजीस करून कांयच जावचें ना. तुमी आतां आमची नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी पळया. It is a drastic reform of our education system. And only tough decisions can be taken by leaders who are brave, who are visionaries, but who also know how to implement with roadmap. And third म्हणजे transformation. तुम्ही जसं सांगले, transformation in domestic capacity, transformation in foreign policy, transformation in understanding India's civilization. जेन्ना आमी म्हणटा इंडिया इज अ विश्वगुरू, तो विश्वगुरूचो मिनींग कितें? That India can teach people in the world, we can be a good teacher without being an aggressor. आणि हाचो ध्येय मोदीन दाखयला एट द वर्ल्ड लेवल. आय मीन इंटरनॅशनल डे ऑफ योगा पळया तुम्ही. जो योगा आमी एक्सपोर्ट केल्लो पण आमी त्याच्या बद्दल केन्ना लिव्हरेज करनाशिल्ले योगा. तो योगा तांणी नॉट ओन्ली मेन्शन केलो इन द युनायटेड नेशन्स, पण 178 देशांनी ताका पाठिंबो दिलो आणि त्या खातीर आमचो इंटरनॅशनल डे ऑफ योगा वयतले बरे तरेन जावपाक लागलो. क्लायमेट चेंजचेर मोदीचे लिडरशीप पळया. आणि तुम्ही 2 दिसां पयलीं पळयलां आसतलें मेक्सिकोचो सद्याचो प्रेसिडेंट जो आसा ओब्रादोर, ताणें इनफॅक्ट स्टेटमेंट केल्या की दे वॉन्ट टू मूव अ रेझोल्युशन इन द युनायटेड नेशन्स सेईंग वर्ल्ड पिसा खातीर 3 लोकांची एक कमिशन बनोवपाचें. आनी तांणी नांवां घेतल्या, एक पोप फ्रांसीस, दुसरो आंतोनियो गुतेरेस युएनचो सेक्रेटरी जनरल आनी तिसरे नरेंद्र मोदी. So Narendra Modi is being seen as a global statesman to bring peace, where once we were seen as a country that only was negative and was not offering solutions. So was a perform, reform and transform जी ट्रिनिटी आसा ती डोमेस्टीक संदर्भांनी जाल्या आणि ती इंटरनॅशनल स्टँडिंग वाडोवपाक ताचो खूब तातूंत भार पडला. बरोबर, तुम्ही या गजाली कडेन वतात. देर हॅज बीन अ चेंज इन पॉस्चरिंग. द पॉस्चरिंग इज मच मोर अग्रेसिव्ह, मॅस्क्युलिन, आणि तातूंत भितर एक शिफ्ट क्लियर दिश्टी पडटा. ह्या शिफ्टाचे फायदे कितें आनी लुकसाण कितें? बिकॉज वेन वी आर टेकिंग सच अ डिसिसीव शिफ्ट, दोन्ही गजाली ताचे आसपाक शकतात. पहिली गोष्ट म्हणजे प्रमोद, आमी पळयता आसतना पळोवपाक जाय की वॉट एवर हॅज हॅपन्ड इन द लास्ट 8 years हॅज हॅपन्ड फॉर द कंट्री. आतां ते कोणें केलां, ते बीजेपी लिडरान केलां काय एक्स लिडरान केलां काय वाय लिडरान केलां, दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. आमी कितें जालां, आमी दोळ्यान सदांच काळी वकलां घालून पळयता आनी ट्रायंग टू फायंड आउट फॉल्ट्स वीच अनफॉर्च्युनेटली इज नॉट फेअर. एज एन इंडियन आय थिंक वी शूड लूक एट इट की जाला तें कोणें करूं मागीर, खंयच्या पार्टीचो तो प्रायम मिनिस्टर जावं. आतां आय वील नोट डावन तुका 10-12 गोश्टी सांगता तुमकां वीच ऑल ऑफ अस नो, जी आमची लास्ट 65 वर्सां कोणें लक्ष दिलें ना, त्यो गोश्टी 8 वर्सांनी कश्यो जाल्यो? बिकॉज देर वॉज समथींग वीच वॉज देर, दॅट ध्येय आशिल्लें की म्हाका करपाक जाय. आय विल गिव यू एक्झाम्पल. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आतां नवी आतां, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, वॉट एवर हॅज हॅपन्ड, जीएसटी फ्रॉम इकॉनॉमिक पॉयंट ऑफ व्यू, जीएसटी, वन नेशन वन टॅक्स, इतली वर्सां आमी उलयताले, जालें काय जावं ना, तें जालें. मागीर डिफेन्साचो OROP, 1 rank 1 पेन्शन प्रोग्राम, इतली वर्सां रखडटालो, तो जालो. योगा एज दत्तेश मेन्शन, आमचें कल्चर, आमची शिकवण आमी जगाक पावोवंक शकले आशिल्ले इतली वर्सां. आतां 8 वर्सांनी पावली. टू दॅन एक्सटेंड दॅट आवर रिस्पेक्ट, our strength of the passport has gone up so much. Our prime minister, the respect that the position, let's not look at who it is, the respect that the prime minister of India has today in all over the world, irrespective of whether it is highest developed nations or not so developed nations, countries, that is tremendous. I think we should derive pride in that. Why are you looking at it to BJP's a leader or Congress's a leader? He is a leader of the country, he is a prime minister of the country, and if he is getting the respect, India is getting the respect, and if India is getting the respect, how as an Indian, I think I should feel proud of it. म्हाका ते काळा चष्मा घालूंक जायना हांवें की तो बाबा BJPचो प्रायम मिनिस्टर काय एक्स पार्टीचो काय वाय पार्टीचो. फॅक्ट इज दॅट इन द लास्ट 8 years, our weight of the passport, brand India, has increased. Lastly, I will tell you, take the case of COVID handling. Take the case of handling or reaching out to Indians all over the world. Jenna COVID crisis जाले, सगळे बंद जाले, India was the foremost country who saved and lifted all the Indians from all over the world. खंयच्या देशान केलें? हाज्या पयलीं केन्नाच जावंक नाशिल्लें. अशें भारतीयांक जे जगभर उरलेले खंय फ्लायटी बंद जाल्यो एर म्हणून उरलेले, तांकां आमी ह्या गव्हर्मेंटान इंडियन परते हाडले, घरा पावयले. सेम थिंग हॅपन्ड रिसंटली विथ दीस वॉर ऑफ युक्रेन रशिया. आमची भुरगीं थंय उरलेलीं, तेन्ना तांकां कोणें हाडलें? इफ इंडियन
Prime Minister or Indian government today has the power and the authority to stop the war for a few hours, to transport its citizens, what else do you want? War जर थांबवू शकता आमच्या मनशांक हाडपाक जाल्यार आनी कितें पावर जाय आमकां? Manoj, do you think this is basically fundamentally because of the shift that it is much more aggressive, much more masculine, and that is paying off? Absolutely. One is shift, thought process, and third is no vested interest. Okay. That is what is more important. भाई तुम्ही या फिजीकडेन कशें पळयता? मातशे एप्रिहेन्शन्स आसात कित्याक सद्याचो काळ पळयल्यार म्हाका भंयच तो न्यूज चॅनलांचो इतली फेक न्यूज येतात. आय एम सॉरी आमी करना प्रमोद ना हांव म्हणटा म्हाका मातशी क्लीन चिट दियात आतांच उलयतना ना म्हणूनच हांव आयला नाल्यार येवचोच ना. ओके बरें आसा. म्हणटकीच एक म्हणजे फेक न्यूज, दुसरी म्हणजे हांव म्हगेले मनोज बाबान सांगलें तें म्हाका परफेक्टली मान्य आसा. ड्यू क्रेडीट हॅज टू बी गिवन आनी पर्टिक्युलरली जेन्ना एक प्रायम मिनिस्टर राष्ट्राचो आसता ताका योग्य तो मान दिवपाक जाय. पूण जेन्ना आमचे फाटले प्रायम मिनिस्टर जांचे बद्दल आमकां अत्यंत आदर आसा तांचीच इमेज जर मोडपाचो प्रयत्न केलो, ओडपाचो प्रयत्न केलो आनी आमकां म्हणजे अशें तांचेर शितोडो उडोवपाचो प्रयत्न केलो, वायट दिसता. आनी हे करपी कोण? निम्म्या कडेन जुटेर आसा ते म्हणून वायट दिसता. दुसरें आमच्या देशाची विविधता जी आसा ती मान्य करपाक जाय आनी ती मानून घेवपाक जाय. तोंडान सांगलें म्हणून जायना. आमकां जेन्ना एक देश, एक धर्म, एक भाशा असो जो प्रचार जाता, स्वता सरकार करना पूण सरकार उगी रावता. जेन्ना हो प्रचार जाता तेन्ना एक हुस्को दिसता, सरकाराचो हुस्को दिसता. कित्याक सरकाराचे फाटबळ नासतना हे प्रकार जावपाक पावनात. म्हाका हाजेर चड उलोवपाचें ना, पूण इतलेंच सांगपाचें की सद्याक फेक न्यूज इतल्यो येतात की कोणाचेर विश्वास दवरचो आनी कोणाचेर दवरचो न्ही हाचो एक हुस्को दिसता. आनी ताका लागून आमी खुबश्यो गजाली सारके समजून घेवंक पावनात. म्हाका एक कोट सांगनसो दिसता, नेशन्स आर बॉर्न इन द मायंड्स ऑफ पोएट्स अँड रायटर्स अशें म्हणटात. नेशन्स आर बॉर्न इन द मायंड्स ऑफ पोएट्स अँड रायटर्स. They either prosper or die in the hands of politicians. दुर्दैवान आज म्हाका एज अ रायटर, एज एन आर्टिस्ट आनी एज एन एक्टिविस्ट एक हुस्को दिसपाक लागला की आर वी गोईंग टू प्रॉस्पर इन द नियर फ्युचर काय वी आर फेसिंग deterioration in this field. On that part I'll go to Datesh. And Datesh, this is a very important point जो भाईन रेज केला. हांवें मुद्दम म्हणिल्लें ती शिफ्ट बऱ्याच प्रमाणाक कल्चरली आसा. कल्चरल म्हणटा तेन्ना हांव फक्त संस्कृती पुरतो मर्यादीत दवरना, जाल्यार एक कल्चरल मायंडसेटाच्या दृश्टींतल्यानय आसा की आमची कल्चर, आमची संस्कृती, आमचो इतिहास हाका आज मेरेन एक दुय्यम स्थान मेळ्ळां अशें परत परत तुमच्या पक्षाक दिसता काय कितें? एंड डू यू फील दॅट इट इज अ मॉरल इम्पेरेटीव ऑन युअर पार्टी एंड युअर गव्हर्मेंट that you need to re-establish it? Is it happening because of that fundamental belief? हाच्या पयलीं हांव मावजो बाबान जशें म्हळें ताका एक हांव ताका जोडून सांगता की नरेंद्र मोदी हो पयलो असो प्रधानमंत्री आसा जाणें विचार केलो की प्रत्येक प्रधानमंत्रीन कितें कितें अचिवमेंट्स केल्या ह्या देशा खातीर हें दाखोवपाची गरज आसा. आनी म्हणून आज जे प्रायम मिनिस्टर्स म्युझियम जे आज दिल्लीन उबें जालां, that is in fact a mindset that shows a mindset of not sankuchitpana. It shows a mindset of respecting every prime minister. Ki every prime minister has had their own record. Truti astat, bore astat, white gazali astat, but we have to look at it in entirety. अशें ना की गव्हर्मेंटची पॉलिसी आसा की आमी कल्चरली स्वताक असर्ट करपा जाय, पण हेंय आसा की वी सी आवर कल्चरल एंटीसिडन्स एज बीइंग व्हेरी इम्पॉर्टंट टू बिल्ड आवर नॅशनल कॅरेक्टर. आमचो नॅशनल कॅरेक्टर खालावला आनी तो आमकां दाखयता इन एवरी रिस्पेक्ट दॅट वी डू. म्हणजे आमी जे क्रिमिनलायजेशनचे उलयतात, करप्शन उलयतात, बाकी सगळ्यो आमी गजाली उलयतात, इवन कम्युनलिझम, इट इज लार्जली बिकॉज वी हॅव लॉस्ट दॅट सेन्स ऑफ कलेक्टीव कॉन्शियसनस अबाउट द नेशन. तें जर हाडपा जाय जाल्यार वी हॅव टू ले स्ट्रेंथ इन आवर सिविलायजेशनल एंटीसिडन्स. आनी आमचो सिविलायजेशनल एंटीसिडन्स हो केन्नाच तुका डिवायसीव नाशिल्लो, तो सदांच सिंक्रेटीक आशिल्लो. पण देर इज एन अंडरलायंग थ्रेड of traditions and practices and customs which keeps our civilization chirantar and nirantar. So what the government says or what the party says
is we will be guided by our civilization, but our civilization doesn't dictate policy. For example, जेन्ना आमी वीज पावयता, जेन्ना आमी उदक पावयता घरांक, तेन्ना तो संदर्भ इधर धर्माचो किंवा प्रांताचो किंवा आनी कसलोच संदर्भ मदीं येना. It is only about trying to bring back the civilization splendor that India had and create a Nav Bharat that is strong in its foundational roots. मनोज बाब, तुम्ही या गजालीकडे कशें पळयता? हो जो शिफ्ट आसा तो फक्त कल्चरल शिफ्ट म्हणना, हांव ताका मायंडसेट शिफ्ट म्हणटा. की दत्तेश बाब म्हणटात की देर इज नो डेलिबरेट अटेम्प्ट टू एसर्ट दॅट. एट द सेम टायम देर इज अ फिलींग जी परत परत सरफेस जाता की आज मेरेन आमची संस्कृती किंवा आमची कल्चर किंवा आमची जो इतिहास आसा ताका खंय तरी दुय्यम स्थान मेळना. आनी मे बी फ्रॉम अ वेस्टर्न नदरेन ज्या तरेन आमकां आमची कल्चर दाखयला किंवा ज्या तरेन आमकां इतिहास दाखयला ताचो पगडो आमच्या मनाचेर किंवा आमच्या मेंदवाचेर चड जाला. डू यू थिंक दॅट इज सिरियस शिफ्ट इन दॅट, or you are saying because of the party in power and their stated policies that is happening? हातून हांव आय गो बॅक टू वन पॉयंट वीच आय मेड अर्लियर. काळें म्हाका घालून पळयत जाल्यार काळें दिसता. आनी दुसरी गजाल जे भाईन म्हणलां आत्तां तें मिडिया हॅज अ व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग रोल टू प्ले इन दीस. मिडिया न्यूज दिता, ती न्यूज एक्च्युअल न्यूज दिता काय चड सेन्सेशनलायज करता हें पळोवपाची अत्यंत गरज आसा. एब्सोल्युटली. एक गोष्ट सांगा म्हाका, कॅन एनीबडी disagree on the fact that last 8 years there has been no major so-called terrorist attacks or blasts in the country? ह्या कित्याक जालें ना? ह्या मिडिया परत 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 कित्याक सांगना? पूण खंय तरी एक कितें तरी जर खंयच्या मायनॉरिटी कम्युनिटीचो इश्यू जालो, कितें जालो, तो दीस भर तर रिपीट एवरी हाफ एन आवर इट विल बी रिपीटेड. सो एक्च्युअली जी फटींग गोष्ट पळय जी आसा ती परत 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 जर सांगत रावत तुका ती खरीच येवंक लागता. हो एक तर्क आसा. नंबर 1. नंबर 2, बेसिकली सी ह्या आतां ब्लास्ट जायना, टेररिस्ट अटॅक्स जायना किंवा कंट्रोलान दवरला आमी, इट इज बेसिकली बिकॉज वी हॅव इम्प्रूव्ड द इंटलेक्ट ऑफ द कंट्री, द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, अवर डिफेन्स, अवर बॅक एंड, ऑल दीस थिंग्स. नाव दीस इज हें आमीचो देश राखपाक केला, इंडियाना राखपाक केला, एका पर्टिक्युलर कम्युनिटीक न्हय. आतां तुमकां some vested interest want to take away credit from a person who belongs to a particular party or a government which belongs to a particular party. That is why this is blown out of proportion. Otherwise, I think you go to common man कडे वचात तुम्ही, तांकां कांयच फरक पडलेलो ना. All religions, all communities are living in sync all over the country. It's only the politicians and a section of the media unnecessarily are hyping up all सगळे these काढून things. आमच्याच माथ्यार मारतात. Section of the media. Section. You are in the other part. I am in the other part. Okay, everybody is giving me a clean sheet. Without a doubt. But by what's मुद्दो मनोज बाबांमुळे की पळोवपाचो दृश्टिकोन आसता. तुम्ही वॉज अ कल्चरल एसर्टिवनेस चल्ला, ताजे कडेन कशें पळयतात? कारण 2-3 गजाली आहात. पयली गजाल म्हळ्यार तांणी मनोज बाबान म्हळें की कांय इन्सिडंट्स ते ओवर ग्लोरिफाय करप किंवा ताजें उदात्तीकरण करप हें, आनी कांय फंडमेंटल गव्हर्मेंटाच्या मानसिकते भितर किंवा पॉलिसी भितरली शिफ्ट जी सरकार म्हणटा की ना हें आमचें, हें आमच्या इतिहासांतलें आनी तें आमी घेवन मुखार वचपाक जाय, ताजो आमकां इतलो अभिमान आसपाक जाय. वेस्टान जसो आमकां आमचो इतिहास शिकयला तो थोडो वेळ कुशीक दवरया आनी आमकां आमचो इतिहास कसो दिसता हें पळोवया. ह्या दोनी दृश्टिकोना कडेन तुमी कशें पळयता? हांव सामकें मान्य आसा. फक्त एकच म्हणटा, आमी जेन्ना अभिमान म्हणटात किंवा स्वाभिमान म्हणटात तेन्ना आमी दुराभिमान पयस दवरपाक जाय. हें आमचे कडच्यान जायना. आनी खूब फाटी आमकां गरजे भायर कोणाकय ग्लोरिफाय करतात, तेंय म्हाका मान्य ना. खरें सांगपाक म्हणजे कोणाकच, पंडीत नेहरू आसूं, महात्मा गांधी आसूं आनी कोणूय आसूं, जें चुकलां तें चुकलां, पूण नाचिल्ली चुको तांचेर मारून थापून आमी व्हड जावपाक सोदतात. एक लायन ल्हान आसा ती ताजे मुखार एक व्हडली लायन काडली म्हणून कोण व्हड जायना. म्हणजे आपली सद्या जी इमेज आसा आमची तकलें आसा जे सद्याच्या सरकारा बद्दलची, ती म्हाका जाल्यार हे भायल्या देशांनी ताका माथ्यार घेतला, तो विश्वगुरू जावपाक पावला, हें म्हाका मान्य ना. कित्याक हांव रेशनली पळयता, दोनी तरेच्यो न्यूज येतात तेन्ना आतां तांणी म्हणटा तशें एकाले म्हगेले वक्ले वेगळे आसत म्हणून म्हाका दिसता आसत. पूण जाल्या पासून म्हाका दिसता आमी विरोधा खातीर विरोधी करची न्ही,
आणि विरोधका कडेन पळयतना विरोधक म्हणून पळोवचें, दुस्मान म्हणून पळोवचें. दुस्मान म्हणून पळोवची न्ही. आयज परिस्थिती तशी जाल्या की जो कोण विरोध करता तो दुस्मान अशी एक तो दृष्टिकोन म्हणटा तुमी बदलपाक सामको बदलपाक. दॅट पॉयंट 2 मुद्दे. नंबर 1 हो इतिहासाचो भाग जो आसा किंवा भाई म्हणटा की इतिहासाचो अभिमान आसपा, आमच्या इतिहासाचो अभिमान आमकां आसपा जाय. एट द सेम टायम तो रिरायटींग ऑफ हिस्ट्री जावपाक जायना. खंय तरी ह्या सगळ्या गोंधळा भितर कांय प्रवृत्ती किंवा कांय घटक तेही करपाक लागल्यात काय कितें, आणि विरोधक वा विरोधक आसता तो दुस्मान जावचो न्ही, ही आमची संस्कृती. नाही बरोबर. म्हणजे दुसरो जो पॉयंट असा की एक काही प्रमाणात आम्ही एक सिव्हिलिटी दवरपा जाय इन आवर पॉलिटिकल डिस्कोर्स. पयले 20-25 वर्सान आमी जर पळयलें भारतान ती सिव्हिलिटी इन डिस्कोर्स आशिल्ली. द वे अवर ग्रेट लिडर्स एंगेज वन अनदर. म्हणजे इवन त्यांना तांकां जेन्ना व्यंग करपाचो आशिल्लो ते व्यंग करताले, पण तातूंत एक कसलो तरी जसं मौजो बाबान सांगले दुराभाव नाशिल्लो. सो तो डेफिनेटली आय एक्सेप्ट की तो, पण तो दोन्ही कडल्यान यू हॅव टू सी इट. फॉर एक्झाम्पल आता प्रायम मिनिस्टर मोदीन कितें सांगलां, तांणी सांगलां की आमी आमचो तिरंगो फडकावपाचो, तातूंत अभिमान घेवपाचो. आतां मोदीन सांगलां म्हूण ताचो विरोध करपाचो. ओके, हाका काय अर्थ ना न्ही. तुमकां मोदी तिरंगो सगळ्यांचो न्ही. आणि प्रधानमंत्रीन कितें सांगलां, ताणें कांयच सांगूं, ताणें भगवो ध्वज सांगूं ना, ताणें तिरंगो सांगला. तुमकां आज पर्यंत प्रॉब्लेम आसतालो की मोदी डजंट हॅव हीज ओन अलिजन्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जेन्ना सांगता तिरंगो, आतां तुमी म्हणटा ना नेहरूचो तिरंगो. वेल, वन कॅन डिबेट दॅट ऑल्सो की तिरंगो कसलो. आमचे 6 तिरंगे जाले आज पर्यंत टील वी गॉट टू द फायनल वन. तो एक पॉयंट जालो. बट ऑन द इश्यू ऑफ हिस्ट्री वन हॅज टू व्हेरी क्लियर, हिस्ट्री कोणाची आणि कोणे बरयली. Let's also keep in mind 1975 कितें जालें. Left liberals were allowed to essentially dictate the terms of our discourse when it comes to history. आणि म्हणून एक पर्टिक्युलर स्क्यूड एलिमेंट ऑफ हिस्ट्री बरोवपाचें काम जालें. आय एम सेईंग बी बॅलन्स्ड. फॉर एक्झाम्पल आमी सावरकराक इतलो डेनिग्रेट केला, पण आमी तें सांगपाक म्हणना की इट वॉज सावरकर हू इन फॅक्ट सेड की इट शूड बी दी अशोक चक्र विच शूड बी पार्ट ऑफ द फ्लॅग. आमी ताका इतलो पर्सना नॉन ग्राटा करून सोडला. आणि समवेअर द हिस्ट्री हॅज ट्राय टू डेनिग्रेट की वॉट एवर इज हिंदू should be considered inferior. I am not even saying it should be superior. I am just saying give its place its due. For example, आता नुपूर शर्मा वाद जेन्ना जालो, बरें आसा, तिने कितें म्हळें ना म्हळें ताचेर हांव वचना. मे बी शी शूड हॅव बीन मोर सगेशियस एक्सेट्रा. पण जेन्ना MF हुसेन आमच्या हिंदू देवतांची तुका म्हणजे कसले कसले चित्रां काडटा आमचे देवींची, तेन्ना कोण उलयलो ताच्या बद्दल? दॅट बिकम्स पार्ट ऑफ सेक्युलरिझम. हो सेक्युलरिझम जायना. दिस इज पॅन्डरिंग टू मायनॉरिटीजम. आता अनेक भाव जो असा तो म्हणजे प्रत्येक गोष्टीन कम्युनल इंटेंट पळोवपाचो. आता मोदींनी आर्टिकल 370 रिपील केलें, हातून कम्युनल कितें आसा? दिस इज अ नॅशनलिस्टीक, पण तातूंय कम्युनल व्यू पळयलो वता. सो प्रत्येक गव्हर्मेंटाची स्टेप, फॉर एक्झाम्पल स्ट्रॉंग अँटी टेरर लॉ, it is necessary for a country like India. Western countries have brought a spate of laws in the wake of 2001 attacks which have strengthened counter-terrorism. पण तातूंय परत ताका communal agenda दिवप. So this is not right, and this is exactly where we are skewing the debate. But as far as historical wrongs are concerned, those historical wrongs must be righted, but they should be righted in an objective, studious manner. But the young of this country have a right to not know to put somebody in a superior position or inferior position. Absolutely, but the fact should be stated. Yeah. हाजेर हांव 2 नांवां ऍड करता प्रमोद विथ युअर परमिशन. इज टेक द केस ऑफ सुभाष चंद्र बोस or Lal Bahadur Shastri along with Savarkar. Now, is there clarity on what they have done? Are we going to give them the respect that they deserve? Is somebody is going to get transparency in front of this country? कोणे तरी ते सारको इतिहास आमकां ह्या 2 व्यक्तीं बद्दल दाखयलो ना. आता तो जर कोण करेक्ट करपाक जाय, आय थिंक एज अ नेशन वी शुड डिमांड इट. वी शुड ऑब्जेक्शन घेवपाक कितें आहा म्हणून. एक्झॅक्टली. ओके, बाय हो जो हे आसा की परत येता की देर वॉज अ सर्टन सेक्शन दॅट वॉज इन पॉवर, दॅट सर्टन सेक्शन लुक्ड एट हिस्ट्री फ्रॉम दियर प्रिझम, आणि आज देर इज अनदर सेक्शन दॅट इज इन पॉवर अँड दॅट इज ट्रायंग टू लुक एट द हिस्ट्री फ्रॉम दियर प्रिझम. तुमकां हातूंत भितर बरी कितें दिसता, वायट कितें दिसता? हांव पयलीं बरी कितें दिसता सांगता. आर्टिकल 370 काडलें पळय, ते इट वॉज द बेस्ट स्टेप दॅट द गव्हर्नमेंट हॅज टेकन. खूब ओवरड्यू आशिल्लो, तें करपाकच जाय आशिल्लें. एक देश म्हणून आनी काश्मीराक आमी भितर घेवप आनी तांकां स्पेशल स्टेटस दिवप ना, किंवा तांचे स्पेशल जे रायट्स दिल्यात ते ना. पूण ताजे मिसयूज जावपाकूय जायना, आनी त्या लोकांक विश्वासांत घेवन तांकां एक कॉन्फिडन्स दिवपाक गरज आसा अशें म्हाका दिसता. एक जाली गजाल. दुसरें, सावरकरा बद्दल म्हणलें न्ही,
सावरकरा बद्दल म्हाका खूब आदर आसा कित्याक तागेली कविता शिकूनच हांव स्कुलांतल्यान भायर सरिल्लो म्हणजे ताजे बद्दल सगळो आदर आसा आनी तागेली आमी सिलेक्टिवली पळोवपाक जायना ओवरऑल होलिस्टीक जजमेंट दिवपाक जाय. तांणी म्हणिल्लें गाय जर आवय गाय जर माता असेल तर बैल हो बापूय आसचो पडलो पूण हें तागेले कोण सांगनात कित्याक तागेली विचार आशिल्ले पळय ते खरेंच थोडे खुबशे कडेन प्रोग्रेसीव आशिल्ले. जे प्रोग्रेसीव विचार आसात ते एक्सेप्ट करपाक जाय आनी तागेले कितें चुकलां आसत जाल्यार आजवर काडपाक तुम्ही म्हणटा दोनूय सेक्शनांनी सिलेक्टिव्ह आपल्याक खंयचो इतिहास बरो पडटा तोच घेवप आणि ओव्हरऑल जर चित्र आसा जशी ऑब्जेक्टिव्हिटी जी दत्तेश बाबान सांगली ती ऑब्जेक्टिव्हिटी आपल्याक कितें बरी पडटा हातूंत भितर शेणपाक जायना. लास्ट दत्तेश हाजे वता की आय स्टार्टेड विथ विन्स्टन चर्चिल आय एम certainly ending with Jawaharlal Nehru only because of again one more famous speech and what he said long years ago we made a tryst with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge not wholly or in full measure but very substantially at the stroke of midnight hour when the world sleeps India will awake to life and freedom. I am asking this very pragmatically आज 75 वर्सां उपरांत आम्ही नेहरू खरो ठरयला काय नेहरूक फट ठरयला? न्ही हाचेर पयलीं आमकां म्हणचें पडटलें की नेहरू इटसेल्फ इज क्वायट अ कॉन्ट्रडिक्शन आणि बिकॉज नेहरू इज अ कॉन्ट्रडिक्शन खंयचो नेहरू आमी आर्ग्यू करता तो आमी पळोवपाक जाय. सो रादर दॅन टॉकिंग अबाउट नेहरू and his rights and wrongs, which we can talk about every prime minister, let us talk about where this country has arrived in 75 years. ही जी उतरां आशिल्ली नेहरूची ती उतरां आज खरी जाल्यात त्या वाटेन आमी गेल्यात काय तुमकां दिसला की हातूंतली कांय गजाली जावपाच्यो आसात? न्ही आमी बरोचसो मार्ग आमी ताचो प्रशस्त केल्लो आसा बट खुबश्यो गजाली करपाच्यो आसा फावंडेशनल गजाली करपाच्यो आसा बोथ एट द मॉरल अँड सायकोलॉजिकल लेवल पॉलिटिकल लेवल इकॉनॉमिक लेवल सोसायटल लेवल ज्याच्या खातीर हो जो फुडलो 25 वर्साचो जो अमृत काल जो आमी आतां डिक्लेअर केला की जेन्ना आमकां 100 वर्सां पुराय जातली 2047 तेन्ना नवनिर्माण जावपाक जाय नव्या भारताचो तो असो जावपाक जाय की भारत इज सर्वश्रेष्ठ Bharat is strong, Bharat is robust, but Bharat also has the moral compass. And it has the equity that it brings and social justice within its society. हे करपाचे जे काम सध्या हातान घेतिल्ले आसा म्हाका दिसता फुडल्या 25 वर्सान we will be able to deliver. I would say not only on Nehru, because I mean कितें आता we reduce everything down to only Nehru, whereas the independence चळवळ was a चळवळ of various strains and everybody has contributed. So I would say we will realize the dreams of our founding fathers. Founding fathers. Okay. Founding fathers. Founding fathers. We said it together because that was I was also leading to the founding fathers only. मनोज बाब तुम्ही हे शब्द कशे पळयतात नेहरूचे आणि आमी सुरवातीक विन्स्टन चर्चिलाक धुयलो जंजळायलो आज नेहरूचे शब्द खरे जाल्यात काय आमी अपुरे पडल्यात? नेहरूचे शब्द म्हणच्या परस आमचे जे सगळे फाउंडिंग फादर आशिल्ले जांचे जी इच्छा आशिल्ली आमचो देश ज्या प्रगती करपाक जाय आशिल्लो ज्या डायरेक्शन वचूंक जाय आशिल्लो डेफिनेटली वी हॅव progressed. Pace of development, pace of progress might have been different during different eras. पहिलो नेहरूवियन इरा, मागीर इंदिरा गांधी इरा, मागीर राजीव गांधी आणि पी.व्ही. नरसिंह राव इरा, and now BJP इरा or whatever, or मागीर मनमोहन सिंग इरा, आणि आता मोदी इरा. Pace is different. Pace maybe कमी चड जाले आसतली, पण without a doubt we can say that we have progressed much faster in the last 8 years than earlier. Number one. Number two, and the most important is that over the years, I mean, not only we have progressed, but we have gained respect all over the world. That is what is most important. And I again reiterate that the strength of our passport, the weight of India brand, the brand India has gone up so high that in the next 25 years, as Dattesh just said, that the way we are going to progress, and if we have a stable governance in the next 2 or 3 decades, then I think we can look forward to our next generation. They will rule the world. Without a doubt, they will rule the world. And one thing politically I have understood, when you have a mandate that people give which is strong and decisive, government is empowered to take decisions. And when the mandate is not strong, so दिगी लावन जर सरकार तयार झाले जाल्यार खंयचीच गजाल जाय तशी मुखार वतना. भाई फायनली नेहरूंच्या या शब्द आमी खरे ठरयल्यात काय आमी अपुरे पडल्यात? म्हाका दिसता इट्स ए कंटिन्युअस प्रोसेस. तांणी एक स्वप्न पळयलें तें स्वप्न पूर्ण जालें ना तें जावपाचें आसा चलत आसा पण वी आर गोईंग इन द रायट डायरेक्शन किंवा ही हॅड सेट द रायट पाथ अशें म्हाका दिसता. आनी ट्रेस्ट विथ डेस्टिनी येस
डेस्टिनी हेज चेंज इज चेंजिंग. इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस. म्हाका एकच हुस्को दिसता की एज अ रायटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज थ्रेटन्ड, not because of this present regime or wherever he is at in dispensation. पयलीं नाशिल्ले कांय म्हणशी आशिल्ले. आज जर म्हाका आज इलो ताजो इलो चड भंय दिसता एज ए रायटर. आनी चड करून आय सी तुम्ही म्हणतात की समाजाची संवेदनशीलता कमी जाल्ली दिसता आणि हे भारतांतच न्ही, जगभर दिसता. जगभर आणि कितलेशाच आमच्या शेजारच्या अफगाणिस्तान धर, ब्रह्मदेश धर, म्यानमार जावं खंयच्याय कंट्री पयले आमकां तोच भंय दिसता. म्हणून म्हाका चड आमी सावध रावपाची आनी सगूर रावपाची गरज आसता. जस्ट म्हाका हेतू सांगपाक जाय. आज तेलतुंबडे सारकेले आमचो कवी ताका पयर सोडला 2 दिसां खातीर, कांय दिसां खातीर, पूण ताका आतां बेलाचेर सोडला. पूण तेलतुंबडे अजून भितर आसा. हे जे जस्टीस जो आसा, फंडामेंटल रायट एवरी इंडियन डिजर्व्स, तो अजून आमकां जाय त्या प्रमाणात मेळना. कित्याक हे भितर उरतात, कित्याक ते भायर सोडून पावनात, केवळ शिक्षा कित्याक जायना, परमनंट शिक्षा कित्याक जायना. ही तुम्ही म्हणटात ही प्रक्रिया फास्ट जातली तेन्नाच तो जस्टीस जो आसा तो एश्युअर्ड आसतलो आणि डिसिसिव्ह आसतलो. हांव इतल्याचे भायर थांबता, म्हजो वेळ सारको सोंपला, पण एक ह्या मुद्द्याचेर थांबता जंय सांगलें की समाजाची संवेदनशीलता आसा ती केन्नाच कमी जावपाक उपकारना. वी शूड अग्री टू डिसएग्री, वी शूड डिस्कस, डिबेट, डेलिबरेट. एट द सेम टायम म्हाका हांव त्याच मुद्द्याचेर थांबता की विरोधक आणि विरोधी सूर हो लोकशाही भितर आसचोच, पण ते विरोधक दुस्मान जावची न्ही आणि समाजा भितर तो कडवटपणान ती दुस्मानकाय आसची न्ही. हो एक संकल्प म्हाका दिसता जर आयच्या ह्या मुहूर्तार जर आमी केलो, म्हाका दिसता आमचे मॅक्झिमम प्रश्न सुट्टले आणि एक देश आणि एक विचार म्हणून आमी मुखार वचपाक शकतले. दत्तेश बाब, मनोज बाब भाई, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग मी ऑन द पॅनल ऑन दीस ऑस्पिशियस ओकेजन. सगळ्याक 75 वर्सां जाल्यान फुडलीं 25 वर्सां कशी आसतली ही म्हत्वाची आसतली. पण सगळ्याक स्वातंत्र्य दिसाची परबी दिता. हांगाच थांबता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.